दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगाच्यानो आमी कोणा लागीं विसरता काले विसरचे जाल्यार तुमकां एक गरज आसा. या राती हुशार ना तुका एक हुशार ना घरा कोणी नात मोबायल काडटाय आनी कोणाक तूं फोन करताय पयलीं कोणाक फोन करताय जेसन तुका खंयची गरज पडली राती नातल्या खंयची गरज पडली तक्षण तुका खाल करचें म्हूण कळना मोबायल काडटाय आनी कोणाक तूं फोन करताय कोणाक फ्रेंड्सांक सगळीं फ्रेंड्सांक करताय गी कोण तो व्हेरी क्लोज आसल्यार म्हाका तो शब्द जाय जालो व्हेरी क्लोज आसल्याक थोडे वटेन देडोरा वयताय कोणाक वयताय देडोरा वयताय व्हेरी देडो रावंक करचें सोडना जाल्यार तुज्या लॅपटाक एक व्हेरी क्लोज जालो देडो ते वगेत आसता वो क्लोज जालो अंच्या फात्याकाय म्हणून कळ्ळें न्ही तशें सांगतात तशें ते देखून ह्यो क्लोज आसल्या कडेन आमी सांगता हांव सगळ्याक सांगूंक जायना तशें आतां आमी देवाचें उतार ऐकय आमी कोणाक सांगचे कोण आमकां क्लोज कश्टांच्या वेळार म्हणून हे देवाचें उतार सांगता देवाचें उतार ऐकय लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 11:5 आनी उरले. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या आनी तो मध्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे उसणे दी. पयणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट मावचीत आमगेर येवन पावला ताका वाटतो म्हणल्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका दाराक कीळ घालन जाल्या म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासलेन न्हिदल्यान आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता इश्टागतेर पासत उठोन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासता ताणें विसरलेले खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. प्रेज द लॉर्ड. आतां कळ्ळें मोगाचें न्हू. आतां पळया आमी क्लोज फ्रेंडा लागीं विसारचे म्हणून जेसान म्हणालो आमी विसारता म्हणालो पूण क्लोज फ्रेंडा लागीं राती विसारूंक जाता गे आमकां कांय बोगाना गी हेजिटेट करता गी ना राती विसारूंक. राती आतां हांव आसता लोक कितलो गरजेन धरल्यार थोड्यो कितल्यो हुशार नासतना सिरियस आसल्यार मात 2 वरांचेर आनी फोन करता राती म्हाका फोन करता 2 वरांचेर आनी पुरा 2 वरां फोन करता आनी थोडे फावटी काडूंक जाय हांव कुठेय न्हिदेंत आसता आनी फोनाचो वॉल्यूम सायलन्स आसता आपल्या काडूंक जायना पूण सकाळीं पळयतना फोनाचे आसता 2-3 कॉल आसतात राती 11 लासाक आनी करतात सिरियस जाल्ल्या वेळार हार्ट अटॅक जाल्ल्या वेळार तकली घुंवोवन एकलो पडलो तशें आनी पुरा राती भुरगीं फोन काडटात आनी कुडल्या पत्राबाग करया विश्वास पातयेनी तशें देखून हांगासर क्लोज फ्रेंड कोण जेजू कोण सांगता कोण क्लोज फ्रेंड कोणाडी सज्जम सांगता कोण क्लोज फ्रेंड जेजू म्हणटा कोणाडी सारा म्हणटा कोणाडी सांगता बापा कडेन बाप आमचो क्लोज फ्रेंड बाप देव बाप आमचो क्लोज फ्रेंड हळे जेजू पळय क्लोज फ्रेंड देखून आमच्या बापा कडेन इसारचें म्हणटा आनी जेजू हें केदाळ बडें ह्या उक्त्यान जातालें ताच्या मागीर म्हणटा जेजू बडें ह्या उक्त्यान जातालें सोदा मेळटलें आनी विसारा मेळटलें म्हूण कळ्ळें न्ही तुमकां हें केदाळ जेजू सांगता कालें शिकयल्या उपरांत आमच्या बापाचें मागणें शिकयल्या उपरांत आमच्या बापा मागणें जाल्यार रावयता शीस म्हणटात आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आमी देवा कडेन मागलां म्हाका मागोवंक शिकय म्हणून कितल्या जाणांनी मागलां जेजू म्हाका मागोवंक शिकय म्हणून विजा दी म्हाका चडून दी सेरीक दी आनी काम दी पिडा गूण कर पांय दूख गूण कर बोट दूख गूण कर पाट दूख गूण कर पोट दूख गूण कर तोट गूण बरें इनकाम दी हें बरें विसारता आमी पूण शिसांनी तें विसारलें गी उंडो दी म्हणलें खंय म्हणलें आसा गे शिसांनी पिडा गूण कर म्हणलें आसलें गी पूण ताणें काल विसारलें आमकां मागोवंक शिकय म्हणून देखून रिपटी आमी मागोवंक शिकय म्हणून जेजू कडेन म्हणाचें जेजू म्हाका मागोवंक शिकय म्हणून जेजून आमकां मागोवंक शिकयचें हांगासर जेजू म्हणटा मागोवंक शिकय म्हणून शीस म्हणटात आनी तेलो मागोवंक शिकय म्हूण सांगतात आनी आमच्या बापा शिकयल्या कुडले मागोवंक शिकयल्या कुडले ही ओपार सांगता तुमी मागोवंक विसारले वय कशें मागाचें गे म्हणून ही ओपार सांगता मागा जाय कळनासतना पर्सिस्टंटली कळनासतना एडेबिडादे
कळनासतना म्हाका आज मागलें मागीर मागलें फाल्यां मागलें आतां पुताची विजा जावं दी आनी खालें जाल्यार जावं दी घरचें प्रॉब्लेम राटावळी जावं दी एका घरा भितर राजी संधान ना निश्ठूर जालां राजी संधान करूंक जाय आनी थोडे फावटी पिडा कॅन्सर किडनी फेलियर लिवर फेलियर आनी थोडे फावटी लंग्स फेलियर स्कीन डिजॉर्डर अशें पिडा आसात कॅन्सर सोडनासतना म्हाका ते धाकटेर सांगतात बारीक कश्ट म्हणून आमी सोडून जो थोड्यांचे आतां प्रॉपर्टी रेकॉर्ड सेटरायट करूंक कितलीं जाणां रडटात सेटरायट करूंक कितले उड्डातात प्रॉपर्टी रेकॉर्ड्स तांचे ते रेकॉर्ड करूंक कितलें कश्ट जाता थोडे फावटी म्हणना आनी तशें थोडें खालें म्हणून सांगल्यार इमोशनल प्रॉब्लेम कठीण राग काजार जाला बायलेक पळोवन सडनली राग येता आनी कोलें उलयता म्हणना तें कांगाल जाता थोडे फावटी चेडवां काजार जाल्यांत न्हवऱ्याक कोलें उलयतात म्हणून ना हट्ट कामां सावन न्हिदचें आनी एकलो फोर म्हणटा शिदो वथें गेलो आनी बस स्टँडान बसलां आनी अर्द्या घंट्यानी येनातल्यार हांव टिकेट काडून येता म्हूण मागीर पेटी येना म्हूण वो मागीर कार काडून दवरलो बस स्टँडार येता पेट्या पडून नेलो अशें बरें केल्यार कशें देखून इमोशनल प्रॉब्लेम्स म्हणटा आमी इमोशन राग कंत बेजाराय हें कंट्रोल करूंक देवा लागीं मागचें हले आसतना मागचें कळनासतना मागचें एकपटी मागल्या जायना कळनासतना मागचें कळनासतना आमी मागचें जेजू म्हणटा कळनासतना मागा म्हूण देखून आमी कळनासतना मागूंक जाय कॉन्फिडन्स आनी पर्सिस्टन्स कॉन्फिडन्स ट्रस्ट देवजो कडेन कॉन्फिडन्स आहा म्हाका मागलें दिता म्हूण देखून आत्मज्योतीन आमी इतलें कॉन्फिडन्स गी जेजू दिता म्हणलें कॉन्फिडन्स आनी पर्सिस्टन्स मागचें तो मनीस उठाना जाल्यार राती न्हिदला तो उठानातल्यार काल्याक तो उठ्ठा पर्सिस्टन्स घडये सोडनासतना कळनासतना घडये सांगूनता इश्टा उठलोय गे 2 उंडे दी इश्टा उठलोय गे 2 उंडे दी इश्टा उठ 2 उंडे दी ये 2 उंडे दी सोडनासतना तो कितलो वेळ मागता ताका करायन जाता वो आनी वचना म्हणटा वाडटा 3 उंडे ताका दिवन सोडटा वस तुजी मारकणून म्हणून आळे इश्ट म्हणून तो भायर येयलो की या खरं जाय म्हणून भायर तशें आमी देवा कडेन सारकें रावचें जेजू म्हणटा पर्सिस्टंट प्रेयर कॉन्फिडन्स मागा तोडा देखून कित्याक मागा जाय देव आमच्या मागण्याक गण्य दिता गे दिना देव आमच्या मागण्याक गण्य दिता गमान दिता एटेन्शन दिता गण्य दिता देव आमकां टायम दिता हर एकल्याक देखून जेजू म्हणटा तुमी इसारा म्हणटा आमचो जेसन केदाळे ताका केलें कश्ट लक्षण तो हांगा येवन जेजू देवा लागीं सरता देखून कश्ट येतना आमी हेजे मस्त लोक येता हांगा मॅसेज काडूंक आनी पुरा राजी 2-3 मॅसेज्यो काडल्यो पळय देखून कश्ट येतना हांगा येवन विचारता आमी कितें करचें गी म्हणून गण्य देखा देव काल आमी पर्सिस्टंट मागा जाय वो गूण गरज म्हणटा जेजू कोलो गूण गरज निरंतरी मागचो कळनासतना एडेबिड्याचो मागचो गूण कितल्या जाणां कडेन आसा तो गूण कितल्या जाणां कडेन हाळे सोडनासतना मेळटा म्हणून सोडनासतना मागचें सोडनासतना मागचें पर्सिस्टंट मागतेत रावचें कोण ना कोण आमी मागतेत रावचें देखून वो गूण गरज आमच्या जिणेंत मागण्याच्या जिणेंत म्हणजे सांगता देवाच्या उदारपणा विशीं आनी देवाच्या बऱ्यापणा विशीं दुबाव आसूंक नजो देवाच्या उदारपणा विशीं देव बरो गिना देव बरो जेजू तूं म्हणटा कोण बरो देव मात्र बरो देव बरो आतां कोणाक देव बरो न्ही म्हूण कोणाक कळलां गे म्हज्या जिणेंत हांवें पळयलां देव बरो म्हूण देव बरो देव बरो आनी देव उदारी मस्त उदारी देव उदारी देखून आमी दुबावाचेर दुबावा गे कोणाक देव बरो म्हणल्याचे दुबाव गे देव उदारी गे मोठवात गे देवाचो म्हजो हात मोठवो नेम तोच सांगता इजायाच्या ग्रंथा म्हजो हात मोठवो नेम तशें देखून देव आमकां विचारलें दिता देखून बरेपणा विशीं दुबावना तें सगळें बरें आमकां कितें बरें तूं काल विचारलें म्हणनी देव पयर ताण पळयता ह्या बरें गे बरें न्ही गे म्हूण बरें जाल्यार देव आमकां दिता देव आमकां बरें आसलें सगळें आमकां तो फाव करता देव आमकां देव दिता पूण आमचें मागणें स्वार्थ सेल्फीश जावन नजो स्वार्थ म्हळ्यार म्हाका हेरांच्याकी मुखार घालचें स्वार्थी मागणें हेरांच्याकी मुखार म्हळ्यार एका भावाक तेगा भुरगीं एक चेडून 2 चेरके
आनी तिणें खान केलें ती घरात येवन रावली न्हवऱ्या सांगात आनी परत ती भायर आली तो हांगात आसलो ती सोडून आयली काम बऱ्यांक कामार आली ती सोडून आयली आनी भुरग्यांक ती जीव दिलो भुरगे तेगे इंजिनियरींग जालें शगुणान शिकले इतलो आवय बापायचो मोग करता म्हण कांय ना आनी एकल्याक तांकां मस्तीन कामां आलें आनी ती कालें केलें म्हण सांगल्यार आमकां एकच भुरगो पुरो व्हडलें शिकाप दिजें आनी व्हडलें शिकाप दिवन आमी हांव एक भुरगो जाल्यार पावता म्हूण तो भुरगो शिकलो आनी बैल्या गांवापर गांवाक गेलो अमेरिकाक गेलो आनी थंय एका आमच्या बावटाच्या धर्माच्या भायर वचून काजर जालो इंडियाक येवंकूच येना ही आतां कश्ट जातात ही आतां चिंता आमकां त्या गांव भुरगीं आसलीं जाल्यार तीं भुरगीं पळय एकलो भायर दोन भुरग्यांक घालता चिरके कोलो मोग करतात म्हाकाय त्या गांव भुरगीं जालीं जाल्यार एक भुरग्यांले हॅप्पी आहात की त्या गांव भुरग्यांले हॅप्पी आहात चडावत त्या गांव भुरग्यां जाल्यार हांव पळयलें दोगांच्या परस त्या गांव भुरग्यां आसलीं मस्त हॅप्पी 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 आसात एक भुरगो त्या गांवतली ती कितलो टायम आवय बापायन दिला ताचे वंदून ती आज हॅप्पी आसात मस्त टायम दिवन मस्त भुरग्यांक गामान दिल्लीं ती भुरगीं आज कसलीं बऱ्यान वता टायम आनी गामान मोग दिल्लीं भुरगीं हे मोग दिना भायर रावन पयशे दिल्ले आहात पळय तांकां आवय बापाय कोण तांची रूस बॉन्डिंग आनी कांय ना ती आवय बापाय खेर्त करनात आतां खेर्त करनात देखून मोगाच्या न्हू देखून उदारपणा विशयन देव म्हणटा स्वार्थी मागणें तायस एकली स्वार्थी जिणी जी येयली आज तांकां कश्ट आनी एकली स्वार्थी ना देखून स्वार्थ म्हाका एकच भुरग्यां पुरो जेजू एकच भुरग्यां पुरो जेजू म्हणलें भुरग्यां नाका जेजू म्हणली मागोण कर गाणेलें नाकात भुरग्यां म्हणून आतां उतार प्रेर कोण आहात आतां दुकानी तोंड दिताय तूं दुकानी उदकान न्ही दुकानी तोंड दिताय देवाच्या कुशेक सरी जाल्ल्यान जायचें देवाच्या कुशेक त्या दाळ देवाच्या कुशा प्रकार जाल्यार तुज्या मागणें इफेक्टीव परिणामकारी जाता की ना इफेक्टीव जाता इफेक्टीव मेळ्ळें तुका मेळटा शांती माग मेळटा संतोश माग मेळटा धैर्य माग मेळटा बेम पयस कर बेम पयस जाता खंयच्या भुरग्यांच्या बेयानी पुरो देव पयस करता तुका धैर्य बळ दिता प्रेज द लॉर्ड देखून स्वार्थी म्हणलें आतां देखून देवाच्या कुशेक म्हूण सांगल्यार देवाच्या कुशे प्रकार आसा जे म्हूण सांगल्यार देवान आवय बापायनी कश्ट काडून 4000 माडी केल्या 4000 माडी केल्या एकलें बहीण काजरकांड दिलां आनी एकलो बरो इंजिनो बार हुशार इंजिनियरींग जालें हांव सगळ्यान म्हळ्यार अमेरिका वच म्हणून तो चरको म्हणालो ना म्हज्या आवय बापाय हांगा आहात 4000 माडी आहा म्हूण तो माडयेची कृशी करूंक रावलो इंजिनियरींग बरे मार्क आहात बरे मार्क आसात आनी तो 4000 माडी पळयता तो बरेंकन पळयता आनी कोण काज हें जाव ताच्यात क्लासीन एक चेडूं आसलें आनी तें सादें हें बळें आनी मस्त सेरी पळयताना मेळो ना 31 वर्सां जालीं त्या जाल्यार ताका तें बरें दिसलें ताका काजर जावं ना म्हण जालें खंय वळख जाली काजराक गेलो दुबळी सादी ताचे कडेन काजर जालो तो काजर जावन आसात तांकां आतां दोगां भुरगीं आनी तें चेडूं टॉप इस्कॉलांत चरको क्लासीन टॉप लेखान 100 सायन्सान 100 इंग्लिशान 100 तीं भुरगीं आतां तांकां ती म्हणटात आमकां देवान कितलीं दिलीं भुरगीं पुरा जाय म्हणटात आतां ह्यो दोगांत बरी हुशार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ती देवाच्या खुशे प्रकार गे देवाची खुशी न्ही देवाची खुशी तांणी मांडून घेतली तें हांव गेलें जाल्यार पप्पा हुशार ना आतां पप्पा काम करूंक जायना मम्मी काम केल्ली न्ही हें तोट 4000 माडी आहा कोणें पळोवची ती आतां लाख काडटा तो गोरवांनी प्रबंधल्यान डेरी बांदला कामाची मनशांत बरो मोगाळ तुमकां पिकनीक वचूं जाल्यार तो तांच्या घरा वचून येत तशें प्रेज द लॉर्ड देखून पातयेन मागल्यार बरो फळ मेळटा गे मेळना बरो फळ मेळटा पातयेन मागल्यार बरो फळ मेळटा देव बरो फळ दिता देखून पर्सिस्टन्स म्हळ्यार सोडिनासतना मागीचे सोडिनासतना आमी एक विशय मागाचे तेदना देव केदाळ म्हणटा जेजू आमच्या बापा शिकयताना म्हणजे शिकयता काल्यार म्हळ्यार तुजी खुशी सरगार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं तुजें राज येवं देवाचें राज येवंक मागाचे आमी देवाचें राज येवजें जाल्यार मदर तेरेसान तिची आशा व्हड करून हाडयली की या तिची आशा आकांक्षा देवाक भेटयली तिची आशा देवाक भेटयली की तिणें यो तिची आशा म्हाका ती आशा ही आशा दी म्हूण मागलें तुजी खुशी तुजें राज हे संवसार येवंक म्हळ्यार तुज्या आपाक्षा म्हळ्यार तुजें प्रिफरन्स तुजें प्रिफर वॉट यू प्रिफर लॉर्ड आय प्रिफर दॅट आय प्रिफर दीस आय प्रिफर आय प्रिफर दॅट म्हजें प्रिफरन्स तें हांवें दवरून काडयचें की तें देवाक भेटयचें तें देवाक भेटयचें ताचे मार तुका कली आशा मागीर तुजें प्रिफरन्स ताका दिलें तुवें
जेजू अशें येता आमच्या बापान तुजें राज देवाच्या राजा खातीर म्हजें प्रिफरन्स म्हाका तें व्हडलें जाय तें जाय हें जाय तें प्रिफर करता हें प्रिफर करता आनी तें सगळें कोणाक तुजें प्रिफरन्स कोणाक भेटयचें काणीक जावन देवाक भेटयचें तेजा ताचें राज तुज्या काळजांत रास जाता तो चलयता आनी तेजा तुजी खुशी जावं बापा देवाची खुशी जावं तुजी खुशी न्ही बगैर बापाची खुशी जावं हांगा डिटॅचमेंट दाखयता आमी डिटॅच जायचे डिटॅच म्हळ्यार हर एकाक एटॅच संवसाराचे वस्तू मटेरियल थिंग्स ताका आमी चड एटॅच जाता ताका डिटॅच जायचे बापाक एटॅच जायचे डिटॅच आनी एटॅच संवसारांतून डिटॅच जावन बापाक एटॅच जायचे एटॅच म्हळ्यार बापाक आमी लाभजाचे त्या दळा आमचें जिवन परिणामकारी आमची आशा देवाची खुशी देवाचें राज आमचेर तें रास करता तशें मागणें मागोवंक देव आमकां जेजून आमच्या बापान शिकयलां तें मागणें आमकां चड मोगाचें जावं दी आमच्या बापाक तूं व्हर तें आराधन हांवें थोडे खाली आमच्या बापा एक आजवेलाचे तेरेजा म्हणटा एक सगळें आमच्या बापा म्हणून दोवचें नाका एक खाणून हांव नियाळ्ळा बरें तुमी नियाळा म्हूण हांवें तुजी खुशी सरकारचो स्लोच नियाळचें कल आयच्या दिसा म्हाका देवाची खुशी जायचें गे म्हूण तेन्ना व्हडलें मागणें आनी त्याय दीस म्हाका भोगल्या बरी संतोश भितरलो आनंद दुसरो ना देखून आमच्या बापाचें एक आविलाच्या सांतेऱ्यान सांगल्या बरी एक आमच्या बापांतलें खंयचें एक म्हाका स्ट्रायक जालें तें सगळो दीस याद म्हज्या जिणेन कितें तेन्ना तें नियाळचें देवान जेजून शिकयलें मागणें तें आमच्या बापाचें देखून आज आमी आमची आकांक्षा अभिलाशा ती देवाक भेटय आमचे प्रिफरन्स कल आय प्रिफर दीस म्हणून थोडी अमेरिका वचून प्रिफरन्स देवाक भेटयतात हांगा तो ल्हान बिजनस देव इतली तृप्ती दिता इतलें समाधान संतोश कुटुंबाचो दिता की वर्णूंक जायना एकलो भाऊ थंय गेल्लो म्हणटा हांवें हांगाच तासा जेवलें हांवें हांगाच बिजनस केलें जेवला आतां म्हणटा ताजे पयशे आहात संतोश ना पयशे आहात रिलेशनशीप ना पयशे आहात बॉन्डिंग ना पयशे आहात तो उल्हास ना हाचे कडेन पुरो पयशे ना आनी तितले सादार मट्टाचे आहात वो म्हणटा म्हाका कांय आशा ना बायल भुरगीं बॉन्डिंग आवय बापय कुटुंबाचें सगळ्या कुटुंबाकारीचें बॉन्डिंग करचें देखून आमचे प्रिफरन्स देवाक भेटयल्या वेळार आमची जिणी नंदन जाता तशें जावंक आमी मागया आमेन प्रेज द लॉर्ड